आज आमची मिटींग जाली. आमचे जे पालिका बाजार आसा ते 183 वेंडर्स आसा पळय तांकां आमी शिफ्ट करतले. तो जागो काल आमी इन्स्पेक्शन जालां. हांव चीफ ऑफिसर, मागीर आमचे म्युन्सिपालिटी इंजिनियर, बाकीचे सगळे सुपरवायझर मेळून आमी इन्स्पेक्शन केलें. तेन्ना तो ओनरूय बी आशिल्लो आनी आमकां जागो 1,500 स्क्वेअर मिटर जाय. आमचे तेजे कडेन फोन बी घेतलेलो आसा. तेणी सारको प्रॉपर आपल्याक कसो कितें जाय तो बीन आमकां म्हणल्यार सारको कशें हें करून दी म्हटलां. तेन्ना आमी ताका रेंटूय बी विचारलां. रेंट तेणी आजून आमकां सांगूं ना. बाकीचे ते डिस्कस करून आमकां सांगता म्हटलां. कितल्या वर्सां एग्रीमेंट केला? म्हळ्यार आमकां आमी ताका सांगलें कमीत कमी आमकां 2 वर्स तरी जाय म्हणून. आनी दुसरो इशू कितें आशिल्लो? दुसरो इशू आमचो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन अशें ह्या दिसांनी मातशें खूब कंप्लेन आशिल्ल्यो म्हणून ताका आमी कॉन्ट्रॅक्टर आपोवन घेतलेलो की बाकीचे कावन्सिलरांक जे आमी 15 पैकी म्हाका दिसता 7-8 जाणांक असो प्रॉब्लम जाता तो बोर्डांनी. ताकाय बीन आमी सांगलां की वर्कर समज कमी आसा जाल्यार तूं वर्कर बीन ते वाडय आनी जो डोर टू डोर कलेक्शन आतां जो लोकांक जो प्रॉब्लम जाता तो जावपा जायना ही काळजी घे म्हणून आनी मुखार काम कर म्हणटात.